गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? तो सकाळचो व्लॉग आसा. आयज तुका करता हांव टिफिनाक पास्ता. तो चिंतलें की तुमकां शेअर करया म्हणून. उदक दवरलां हांवें एक आयदनान. उदक मातशें बॉयल जालें की तितून घालता हांव मीठ, एक व्हडलो चमचो मीठ घातला आनी ऑयल घातला एक धाकटो चमचो. ओके, आनी उदीक टेस्ट करून पळयात, मातशें उदक न्ही मीठ लागूंक जाय. कळ्ळें? तो आतां घालता हांव पास्ता आनी स्वीट कॉर्न. स्वीट कॉर्न न्ही हांव कूक करून घेता. तो चिंतलें की पास्ता वांगडाच स्वीट कॉर्न घालया आनी ताका दोनी बरें आमकां कूक करून घेवंक जाय. चॅक करात, इफ कूक जावंक ना जाल्यार आनी ताका तुमी दवरूं शकता. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता बरें न्ही पास्ता कूक जाल्लें आसा. आतां न्ही आमकां हें उदक काडून घेवंक जाय आनी हांगासर न्ही हांवें चाळणेक घालून दवरलां, जेणे करून जें एक्स्ट्रा उदक आहा पळय तें भायर सरतलें. सो आतां हांगा दवरला हांवें कढाई. आतां तातूंत घालता 2 धाकटो चमचो तेल. जशें तेल गरम जालें तातूंत घालता एक व्हडलो चमचो लसूण मातशें चॉप करून घेतला आनी जस्ट एकूच सेकंड आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. चड लसूण न्ही ब्रावन करनाका, तें मागीर खावंक न्ही बरें लागना. सो आतां घालता हांव 2 कांदे चॉप करून घेतला. जस्ट 1-2 मिनटांनी ताका बरें फ्राय करून घेयात आनी चड अशें ब्रावन बीन करनाका, जस्ट 1-2 मिनटां ताका फ्राय करून घेयात. सो आतां घालता एक धाकटोसो टोमॅटो. ओके, टोमॅटोनी मातशें ताका फ्राय करून घेवया 1-2 मिनटां. आनी आतां हांव घालता कॅप्सिकम. हांगासर न्ही हांवें हाफ कॅप्सिकम घेतला. मातशें भाजयो बीन एड केले न्ही खावपाक न्ही बरें लागता आनी भुरगे खातात. सो हांव कॅप्सिकम हांवें चॉप केला. कॅरट हांवें बारीक फायन चॉप करून घेतला. आतां हें बरें आमकां न्ही मिक्स करून घेवंक जाय आनी मातशें कूक करून घेवंक जाय. हें पळयात. सो आतां घालता थोडेंशें मीठ घालून न्ही आमकां हें कॅरट मागीर टोमॅटो कॅप्सिकम बीन आहा न्ही हें आमकां मातशें कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता भाजयो न्ही हांगा मातशें कूक जाल्ले आसा. आतां घालता हांव चिली पावडर, जितलें तुमकां तिखट जाय त्या प्रमाणे. आनी हांगासर हांवें एक व्हडलो चमचो घातला टोमॅटो सॉस. बरें ताका मिक्स करून घेयात. म्हणून हांवें न्ही टोमॅटो न्ही कमी घातलेले, कित्याक टोमॅटो सॉस घातला न्ही ताका लागून. सो आतां घालता एक टेस्ट येवपाक लागून पास्ता मसाला एक फूल पॅकेट घालपाचें आनी बरें ताका मिक्स करून न्ही जस्ट 1 मिनटां न्ही आमकां हें मसालो न्ही कूक करून घेवंक जाय. सो 1 मिनटां जालें की मागीर हांवें जे कूक केलेले पास्ता आनी स्वीट कॉर्न घालपाचें. घालून ताका बरें मिक्स करात. ओके, मसालो न्ही सगळो बरें लागोंक जाय. बरें ताका मिक्स करात आनी फ्लेम आहा पळय लो दवरात. तो बरें मिक्स जालें की धांपोवन न्ही जस्ट 1-2 मिनटां आमकां लो फ्लेमीन हेका कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर आमचें पास्ता रेडी. ताचे वर घालता कोथिंबीर. थंय मुद्दम न्ही तुमी ट्राय करात. सो आयज हांवें ब्लिंकिटांतल्यान सामान थोडें ऑर्डर केल्लें. हांवें मुळे न्ही फस्ट टायम ऑर्डर केला, पूण वयलीं पानांच काडून दिल्या हांवें. तो वयलीं पानां आसता पळय ती मम्मी हें करता, सॅलड कशें करता मम्मी, केन्ना आमी ती पानां उडयना. तेंच्यांनी न्ही पान काडून दिलां. हें पळयात. सो नेक्स्ट टायम ऑर्डर करचें ना हांव. आनी बाकी सगळें बरें येयलां. आनी म्हाका खूब जाणां म्हणपाक लागले की ते ऑरेंजीस खायनाका म्हणून. स्वीट लायम ऑर्डर केला हांवें. हें पळयात, स्वीट लायम ऑर्डर केला आनी बनाना. एक जाय आसलेलें, एक सोंपलेलें, एक नासलेलें. आनी हांवें स्वीट पोटेटो खावंक जाय हां प्रेग्नन्सीन बॉयल करून. जस्ट एकूच येयला, म्हणजे वजने प्रमाणे तें पुरो एकूच पुरो तें म्हणजे कट करून मागीर हांव बॉयल करतलें. आनी हांगा आसा गवा. आनी भाजी बारीक बारीक ऑर्डर केला हांवें. कितें भेंडी आनी कोथमीर म्हाका एक ऑर्डर केलें हांवें, एक फ्री मेवलें. मागीर चिटकी थोडीशी ऑर्डर केला. तुमी म्हाका सांगलेलें चिटकी खावप ना म्हणून, पण म्हाका लागून हाडूंक हांवें की बाकीचे लोक खाता न्ही सगळे जाणां तांकां लागून. आनी कांदे आनी हें कॅबेज इतलेंच. हाडला फिनेल सोंपलेलें. एक्चुली आमकां वचोंक जाय म्हयन्याचें सामान हाडपाक. तो शिवाक सद्या टायम ना म्हटलें थोडें ऑर्डर करया. आनी लिंबू हांव आनी केन्ना केन्ना अशें लिंबू शरबत पिवंकूय दिसता. सो हांव तें हाडून दवरतां. बरें न्ही हें. इतलेंच. ओके, तुवें सगळें न्ही हांव काडून दवरतां, मागीर मेळटा तुमकां. सो हॅलो एवरीवन, सकाळ तुमकां हांवें एक ब्रेकफास्ट रेसिपी आयज तुमकां शेअर केला हांवें. तिका टिफिनाक एक पास्ता रेसिपी आयज तुमकां शेअर केला. ट्राय करात, खूब बरें जाता. आमगेर न्ही खूब तेंपांनी केलां, सदां अशें केलें न्ही आमकां तें आवडना खावपाक. ओके, सो आयज केलें हांवें, म्हटल्यार तुमकां तें शेअर करया म्हटलें. ट्राय करा तुमी. ओके, सो जस्ट ब्लिंकिटांतल्यान भाजी बीन ऑर्डर केल्ली आयज दाखयलें तुमकां हांवें. जस्ट थोडेशे फ्रुट्स आनी भाजी आनी आमकां वचोंक जाय म्हयन्याचें सामान बी हाडपाक. सद्या टायम नाशिल्लो आतां, म्हटलें हांगाच मातशें इल्लें ऑर्डर करया म्हटलें. सो आयली सगळें भाजी बीन सगळें हांवें क्लीन करून दवरलें. सो आतां जेवणाची तयारी. सो आयज करता सोया चंक्स पुलाव. ऑलरेडी तुमकां हांवें शेअर केला. कांय ना, मम्मीन थोडेशे बीन्स आसलेले, कॅरट आनी सोया चंक्स घालून पुलाव करतलें. आनी आतां हांव एक सलाड करता, बीटरूट सलाड. भाजी खावन वाज येयलो म्हटल्यार सलाड करया. आनी पुलाव आसले बी न्ही, पुलाव जावं बिरयानी जावं तेज्या वांगडा सलाड बी आसलें न्ही बरें जाता खावपाक. सो तुमकां हांव शेअर करता बीटरूट सलाड. ट्राय करा तुमी. आनी आयज प्लॅन केला वचपाचें बोडगिनी.
ओके. सो अजून काय आमचे कन्फर्म जावंक ना. शिव मोबायल पळोवया दनपार आपूण सांगता मोबायल वयतले काय नाते की तोय मातसो बिजी आहा न्ही ताका लागून ताका रावला हांव. आतां जेवपा येतलो न्ही ताका विचारता हांव या का नाका. ते एक उरला आमचे वचून म्हटलें पांय पडून येवया. फेरयो बीन हांव चड अशें भोंवचें ना ताका लागून जस्ट देवाक पांय पडून येतलें. पळया कशें घेता तें. सो तुमकां आनी आतां हांव म्हणजे आतां हांव एक करता सलाड बीटरूट ट्राय करा तुमी. आनी हांगासर पळयात पुलावाक जस्ट आसलेले बीन्स म्हटलें ते खाली कर म्हटलें. आनी हें म्हाका आतां बॉयल करपाक घालूंक जाय. मातशें उदकान घालून दवरलें कित्याक खबर आहा माती आसता ताका न्ही मातशें माती सगळें काडूंक जाय बरें क्लीन वॉश करूंक जाय. आनी हें पळया सोया चंक्स सामकें हेल्थाक बरें आहा. हेजी भाजी कर गे तर हांवें म्हणटा पयलीं हय हेजी न्ही भाजी बरें जाता. ही भाजी दाखयता तुमकां काय ना फक्त कांदे टोमॅटो घालून न्ही बरें हेजी भाजी जाता. खूब स्टेप करूंकूच ना आमी. आयज पुलाव करता आनी आतां तुमकां न्ही हांव कितें सोदता गे कितें सोदता ही लवंग सोदता खंय. ओके हांव करता आतां सॅलड. हांगासर पळय हांवें एक बीटरूट न्ही चॉप म्हणजे अशें ग्रेट करून घेतला आनी एक कच्चें आसा बॉयल बीन करूंक ना. ओके हें तुमकां दाखयता आतां कितें घालप तें. सो आतां घालता एक 3-4 न्ही व्हडलो चमचो कड घालता. इफ तुमकां चड अशें थीक जाय जाल्यार कड कमी घाला. इफ तुमकां मातशें पातळ अशें जाय जाल्यार दही मातशी चड घालात. हांव न्ही हें सगळें घालता. सो हो बावल आहा पळय हाफ आसलेलें आहा तो जाय तितलें तुमकां दही घालात. सो मीठ न्ही जस्ट थोडेशें घालात कित्याक खबर आहा मागीर न्ही हांव चाट मसाला घालतालें ताका लागून जस्ट थोडेशें घातलां. मागीर हांव टेस्ट करून पळयतलें इफ मीठ कमी जाल्यार मीठ घालतलें. सो आतां घालता जस्ट एक 1/4 टीस्पून न्ही ब्लॅक पेपर पावडर घालता. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून चाट मसाला. सो आतां घालता कोथमीर थोडेशें कोथमीर चॉप करून घालता. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी पळोवपाक पळय कितलें बरें दिसता. तुमकां जाय जाल्यार आनीक तुमी दही एड करूं शकता. सो हांव आनीक दही एड करता कित्याक मातशें ड्राय जालां म्हाका मातशें न्ही पातळ जाय. म्हाका पातळ खूब आवडटा. आनी जस्ट एक 2 चमचो न्ही हांव दही घालता बस. बरें ताका मिक्स करून घेयात. टेस्ट करून पळयात मीठ किंवा चाट मसाला तुमी घालूं शकता. थोडेशें मीठ घालता आनी थोडेशें हांव चाट मसाला घालता. जस्ट थोडेशें घालता चाट मसाला. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां न्ही आमकां दिवंक जाय तडका आनी हांगासर न्ही हांवें तेल घातलां. आतां तितून घालता हांव सासवां थोडेशें सासवां थोडें जिरा घालता. जिरा घातला आनी थोडेशें सासवां घालता. गॅस बंद करता तापलेलें आनी ताका लागून. आनी जस्ट थोडेशें हांव हिंग घालता. आनी आतां घालता हांव कढीपत्ता घाला पण टेंशन म्हाका. ओके सो तडका हांगा रेडी हें पळयात. सो हितून घाला आनी बरें ताका मिक्स करा अशें. सो हांगासर आमचें बीटरूट सलाड रेडी. ट्राय करा तुमी मुद्दाम हें बरें जाता खावपाक आनी सामकें हेल्दी हें पळयात. शिव आयला हांवें म्हणटा शिव की च्या जाय नाका एक काम आसलेलें आयज व्हरतलो आमकां खंय खबर आहा तुका व्हरतलो च्या करूं सांग ना दिता च्या ना आतां म्हाजें काम आहा न्ही म्हणून मातशें मस्को मारया या. चड लेट वचपा नाका. चड लेट गेल्यार न्ही लायन आसतलें भरपूर सांजचे. हांव कितें म्हणटा ऋतीक स्कुलांतून आयलो न्ही तेन्ना या 4 सुमार अशें. आफ्टर 6:30 पण आफ्टर 6:30 कन्फर्म कित्याक फाल्यां म्हाका वचूंक जाय डॉक्टरा कडेन आनी फाल्यां जावचें ना. फाल्यां डॉक्टराक आपयला न्ही कितें आफ्टर 6:30 खंय फेरी बी नाका आमकां. जस्ट एक जलेबी घेवन येवया आनी देवा पांय पडून येवया. म्हाका फेरी बी कांय नाका कितें सगळें आसा कितें घेवपाचें. पैसा बचत सेवींग. आतां आमी सेवींग करतात तशें ना. हय आतां आमी सेवींग करतात. तुमी खबर आहा न्ही ओल्ड गोवा गेल्ले कांय फेरयो बी घेवंक ना कांयच घेवंक ना हांवें. दिस टायम चिंतलें म्हाका जलेबी जाय आनी तें गरम गरम करता न्ही ताका लागून. ओके पळोवया 6:30 या म्हटलें हांवें टेंशन ना. ओके वचून येवया पांय पडून येवया. ओके तो म्हाज्या हांगा सलाड रेडी आसा. मम्मी करता पुलाव करता. आतां बीट हें आहा पळय स्वीट पोटेटो ताका बॉयल करून दवरता की सांजचें वयताना म्हाका खावंक वयतलें हांव.
पण हाय म्हण मरे आ आवाज नाही हाय म्हण ना. तो बसला आम्ही जेवपाक. आई हे पळय पुलाव सोया चंक्स बीन घालून केला हे पळयात. चिकन न्हू या चिकन म्हणल्यार हां ना चल तुका सोया चंक आनी आमच्या आईचे सलाड बीटरूट सलाड. ओके सो चला जेयता आमी. आय सिंपल मेन्यू जेयता आनी सांजचे वयतले आमी जात्रेक. ओके सांजचे तुमकां मेळटा. ओके चला. सो आमी पावली बोडगिनी. हांव वचूं गाडी खंय भितर वयता खंय पार्किंग करपाक देऊ. सो आयज पार्किंग न्ही भितर मेळ्ळा फर्स्ट टायम हां नाल्यार आमी अशी भायर दवरता न्ही गाडी. आयज पार्किंग भितर आखय दाखयता तुमकां बरें जालें मातशें. आनी आयज रश लायन बीन कांय ना आयज. सो हांगासर केला पार्किंग सिस्टम बघ हांगा आहा पार्किंग न्ही. हय फर्स्ट टायम मेळ्ळा न्ही आमकां गाडी भितर दवरपाक नाल्यार आमी ते भायर दवरताले. लायन ना ना लायन ना न्ही. चल रावया लायन ना तिथे रशू ना न्ही. सो हे पळयात कांयच लायन ना डायरेक्ट भितर पावली आमी. म्हाका न्ही टेन्शन आसलेलें म्हणजे चड वेळ रावचें पडटलें कशें म्हणून पण लायन कांयच ना. चप्पल सगळें एक कडेन दवर तू एक चप्पल मेन. देवान घडोवन दिले. तिसरी फावट येयला. तिसरी फावट येयला. बुधवारा येयली न्हू आनी परत आनी कोणा वांगडा परत तिसरी कामली चिकले. शीतल बांदेकर. शीतल बांदेकर कमेंट करता. शीतल बांदेकर बरी दिसले तू आमकां मेळपाक. देवाचें दर्शन जावंक ना पळय. तुका नाका आमी व्हडले प्रायम मिनिस्टर म्हाका अशी ओळखी दी हांव हटकता. ना ना बरें जालें बरें आयलें तूं आयलें चेडूं गेला आनी आमचे शेजारी गेला बरी दिसता तुका मेळोन बरें करून. आतां याद येयलें म्हाका शीतल बांदेकर नांवां कळटा न्ही आतां तोंड पळयलें हांवें. बरें करून बरें या ते मारा. सो हें आमकां मेळलेलें एक्वा फीश टोटेल. आनी हांव वळखोंक ना तेन्ना चुडीदार घातला साडी न्हेसला. ते म्हणटा तूं विसरलें आपल्याक. हांगासर एक बरें रंगोली घातला दाखयता तुमकां. हां हेंच्यांनी कितें स्टुडंट ऑफ राखण आर्ट फोंडा हेंच्यांनी घातला हे पळयात. हांगासर बसया म्हटलें बसया भितर जागो ना बसपाक. बस खंय वयता बस हांगा. शिव सोदतालो हें दोणे आयज दोणेच ना प्रसाद. अशी दोणे मेळटाले शिरा बीन आयज ना सोंपले शिजता म्हाका. आमी लेट पावली शिजता. शिवनाथ बरो आहा घरा या खंय
दिसता असं ना शुनात घरा या खंय घरात ही करता मातशें एक थोडे फेरी भोंवया म्हटलें ते चड वेळ आमकां लायनी रावपाची गरज पडूंक ना रोखडे गेले भितर आमी ताका लागून ऐकता फक्त जलेबी आज थंय आसतलें फुडें नाल्यार आमकां भायर वयतना मेळटलें आयदन जाय गे आई दाखयता आयदनां बरी बरी येयला 40 रुपया खंय आयदनां सो हांगासर गरम गरम जलेबी फ्राय करता घे न्ही थोडेशें गरम करला तू घे ते चल अर्ध किलो झाले पाव किलो अर्ध किलो घे तू यायला पाव किलो हा ठीक आहे त्याला घेतलेला आहे अर्ध किलो दे. हाफ किलो दी गरम गरम काडला हेणेन आनी हें आसा साकराची पाक न्ही हें शुगर हय गरम हा खायनाका खाजे बिजे कोण खायना आमगे राव हात तेन्ना दितली राव गरम आसा खंय दितली दितली हे टाकते कधी टेस्ट आहे ना तूप दी ते गरम हा बरें रे पाव किलो अर्ध किलो पाव किलो घे अर्ध किलो हाफ किलो हाफ किलो दी दी रे म्हाका टेस्ट पळया तिखट शेव हाफ किलो जेन्ना फ्रेश आसता न्ही खावंक बरें लागता न्ही क्रिस्पी क्रिस्पी सामकें तो हांगा आसा खाजें आनी हें आसा कॉर्नफ्लेक्स चिवडा जें हांव घरा करता पळय तें हांगासर कुर्ता फ्राय कितले येयला मगे कुर्ता म्हणटा हो वायट बरो आहा आसा आसा शुनात पळय ते खाजे घेवन तूं कपडे पळोवपा लागला म्हाका काय नाका यो तूं काय नाका म्हाका नाका रे ब्लाउज बरें न्ही गे अडीचशे ब्लाउज बरें आहा हो पळय हांगासर कितें म्हणटा ते घागरो घे खंय खंय नाचपाक नवरात्री आं ते भुरगे घेवन नाचतलें हांव नवरात्री यो तूं यो 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 पुरो 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 थंयसर न्ही पळय घागरो बरो येयला ब्लॅक आनी शायनींग टायप बरें आहा हें पळयात आनी हांगा या हें बरें आहा न्ही पिलो कवर सो हांगासर न्ही हें पळय बेडशीट कितले म्हणटा तो 2500 हें पळय हां अशें एम्ब्रॉयडरी टायप आहा ओके पळय बरें आहा न्ही आं ते एम्ब्रॉयडरी वर्क आहा बरें आहा न्ही डबल बेड किंग सायज बसता बसता तूं अरे नाका तो पावली आमी सगळे बाजार काडून दवरला हांव जात्रेचे तुमकां दाखोवया म्हटलें काय ना व्हडलेशें घेवंक ना आनी चड अशें आमी फेरी बी भोवंक ना जस्ट ते खाजे घेतले आनी मदीं एक ती बेडशीट घेतला आनी ते जेंट व्हील बी आसलेले पळय ते मातशें पळोवन येयले आमी ते बसोंक ना सो ओके दाखयत तुमकां कितें हाडलें तें हें शिवांतान घेतला बेडशीट तुमकां दाखयलेलें हांवें म्हणजे हँडवर्क आं दाखयत तुमकां हें पळयात अशें प्रिंट बीन ना हँडवर्क हें म्हाका खूब आवडलें ताका बरें वॉश करूंक जाय मातशें धूळ पडला न्ही पळय अशें हँडवर्क हें आनी मदीं न्ही अशें हें पळय हें पिलो कवर हें पळय एलिफंटा आनी म्हणजे हँडवर्क ते म्हाका खूब आवडलें तशें हांवें घेतलें 2500 म्हणटालो 1800 करून दिलें 1900 सो हें शिव केन्ना घालतलो खबर आहा जेन्ना आमच्या घरा न्यू बेबी येतले पळय घरा तेन्ना ती बेडा घालतलो खंय सो ताका हेज्या पयलीं ताका बरें वॉश करून सुकोवन बरें फोल्ड करून इस्त्री मारून दवरूंक जाय सो हें घेतलें आनी एक चाय करपाक तें गाळणी आमचें तें पिड्यार जाला 2 घेतले 40 रुपीज ईच 2 घेतला आनी हेणें हें बॉल घेतला दाखय तुमकां हां जालें आं ओके आनी शेव ओके शिव घातलो आतां शिव तिखट ना ते हांवें खावंक पयलें आनी जिलेबी चणे बिणे खाजे बिजे काय घेवंक ना सो जिलेबी घेतला थोडे म्हाजे नेबराक दितले सो आमी कितें हाडटा बीन शेअरिंग करतात खूब आनी ते सो आनी बरें आहा क्रिस्पी आहा कुरकुरीत आनी तेणे गरम गरम काडलेले न्ही ना हय खाता खावन ब्रश कर ओके आतां जेवपाक जाय सो म्हटलें व्लॉग एंड करया ते व्लॉग बीन काडूंक ना हांवें कितें काडटलें जागे गर्दी सामकें सो मातशी अशी इतली गर्दी अशी ना
पण धूळ बी सगळं खबर नाही सारखें त्याचं कशें आहा तें बारीक बारीक क्लिप घेतले येयले आमी ओके जेवंक जाय आतां सो म्हटलें ब्लॉग एंड करया ओके चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जर लाईक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please leave a comment and subscribe to my channel. चला बाय काल न्ही एक बड्डे असलेले आणि काल न्ही हांवें व्लॉग घालूंक ना सो ते विश करता सो बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे रेमंड कार्दोस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रेमंड कार्दोस Happy birthday and many blessings to you. May God make all dreams come. Happy birthday. चला बाय Bye.